complete only when this is achieved. ना सम न्यूजाचेर वयताले म्हणून दिसतालें कितें कितें येतलें रे आतां कितें आसा म्हणजे पळय एक गजाल प्रत्येक गोष्टीचें आन्सर हांव करपाक शकना एज आय सेड ना तुमचे कडेन विचारलें कित्याक हय ऑफकोर्स तुमी आहा न्हू ते उलो आज पळय तुमचें स्टेटमेंट हे मेळटा उलोवपाची मोग दिवपी लाखांनी आहा सो लेट मी स्टँड बाय दॅट मोग एंड लेट मी स्टँड बाय द मोग दे आर गेटिंग एंड गिव माय बीट ऑफ इट टू देम दे हॅव स्टार्टेड द वर्क आय हॅव जॉइन्ड देम and I have continued or done what I have to do. The rest is for them and me and all of us to do together. Goa, they have managed to get a revolution started, and this is not going to be ending with this. We are going to take a lot of other things which we need to take up. So it is the way it is. Take it on its face value. Don't doubt anything or anybody's credentials. Just for our who has put all those photos? I don't know. I'm not. On the error, you mean to say? See, believe me, I'm telling you, from where I left, I went from, I sat at home for 2 days, I could not nod because food was not staying in my stomach. It is a report as I understand, done by them. I don't know who has put it. I am trying to inquire that because I am also, my photo was put and what statements I am not given any statement. Neither your statements have been given that. I think you also misunderstood that and I am also misunderstood because of that. And I explained to you. So, I'll tell you, I have not done anything which will harm you or affect you or sabotage this moment the way it is. It has happened by reporters. Maybe they reported and they want to give you the due credit that you deserve. And all of you. But nobody, I know, I understand. But it is not an advertisement. It is something that came up from them. So I think it was out of appreciation of all of you. They missed out on a lot of others. But it's okay. At the end of it, together. So I think there should not be any misunderstanding with our intentions, and our intentions are very clear. And I think you understand that because the day I left, the day I could not come, my wife came here and met all of you to show solidarity, and that is what Amit Palekar is. Amit Palekar will stand by what love that I am getting from this side and what is happening from this side. Let's put an end to this speculation. See, all said and done, make it very clear. It's an open and shut case. Absolutely. There is nothing called order. I don't believe. I'm not looking at paperwork. Maka paperwork popak pasun naka. From first day I said, Maka fokot nistyacho dodo disti batta. The eye. Maka dodo foduk day. Dodo foduk day म्हणजे तो illegal bungalow ground zero dabak जाय. निस्त्याची body maka ना. Order कोणे हाडल्या, पंचायत कोण असा, कोण MLA, minister, CM, national leader, कोण इन्वॉल्ड असा, आय डोंट सी. म्हाका फकत तो इल्लीगल बंगलो दिसती पडटा. तो बंगलो म्हाका दिसती पडोंक जायना. दॅट बंगलो हॅज टू गो टू ग्राउंड झिरो. दॅट्स ऑल. देव बरें करूं. ॲक्च्युली आता टेक्निकल क्लिअरन्स रिवोक जाला म्हणजे पंचायतीन बेगीचे बेगीन ते लायसन्स रिवोक करून डिमोलिशन प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय इमिजिएटली. टायम काडूंक उपकारना. सेकंड म्हणल्यार हांव मागता आमचे टीसीबी मिनिस्टर लागीं जे बफर झोन आहा आनी प्रोटेक्टेड एरियाचे नॅशनल आमचे हेरिटेज मोन्युमेंट ते बेगीचे बेगीन रिजनल प्लॅनाचेर इनकॉर्पोरेट जावचे, डिमार्केट जावचे. तेन्ना लेवल इलिगॅलिटी चालू सारकी आतां पंचायतीन सांगला ऑलरेडी आनी 2 फायदे येयला पेंडींग आहा म्हणून इन रेग्युलेट झोन परमिशनाक. तेका ESIचें परमिशन ना म्हणून. सो तेका ESIचें परमिशन नासतना कोण तेका परमिशन दिलें. सो असले इलिगॅलिटी चालू उरतले आंटील अनलेस हे बफर झोन रिजनल प्लॅनाचेर डिमार्केट जाय नसे. असो ते इमिजिएटली डिमार्केट जावचे. त्या पयलीं आमचो प्रोटेस्ट चालू उरतलो. आमचे 2 डिमांड जाल्ले. फर्स्ट हो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावपाक जाय आनी सेकंड हे इतले बफर झोन आहा ते डिमार्केट जावपाक जाय RP 2021. तुम्ही आता कितें तेची पंचायतची भेट घेता तुमी ताका सेव ओल्ड सेव कमिटी भेट तांकां ऑलरेडी फॉर्म आहा तेजे सो मोठो घेवंक जाता. टेक्निकल क्लियरन्स रिवोक जाला म्हणून तांकां लेटर पावलेले आहा. सो ते ऑन बेज ऑफ टेक्निकल क्लियरन्स रिकन्स्ट्रक्शन लायसन्स इशू केल्ले. सो आतां टेक्निकल क्लियरन्स ना ताका नाल एंड वर्ड जावंक जाय लायसन्स. सो इमिजिएटली दे कॅन स्टार्ट अ डिमोलिशन प्रोसेस. इतलो टायम घेवपाक गरज ना तांकां. ऑलमोस्ट आज 6 days जाले ते शोकोस नोटीस दिवं आनी टेक्निकल क्लियरन्सूय ना त्या लायसन्साक. आनी ऑलरेडी आतां कवला ते भशेन ताका ऑलरेडी तिणी फायल रिप्लाय येयलेलो आहा सेइंग that the property doesn't belong to so and so owner. So one owner na license cannot be transferred as per CRZ Act. The license cannot be transferred. That property falls in CRZ also. So automatic license na lagay mere. Okay, fraud करून so license process they should start immediately.
हक हा नो तो demolish करो. If they are totally involved in that, it's not that because of TCP they have to issue, because of survey they have to issue, or other departments. It is your duty. The punch member is 100 meters away. You should have stopped the bus that time only. That is what I am trying to Exactly. But we are suffering because of your sins. We are here because of your sins. Because all the documents what you have for. Panchayat had to do their job right. This wouldn't have ना happened. दुसऱ्या म्हणल्यार आय एग्री टोटली विथ येना सी जेन्ना ह्या पंचायत आनी मिनिस्ट्री लेवलाचेर सगळे इलिगॅलिटीज करून जर तो बंगलो आयला जाल्यार तुमी लिगली आनी वचपाचें कितें उरला Nothing. इलिगॅलिटीन बंगलो येयला इलिगॅलिटीन बंगलो बुडाय वॉट इज स्टॉपिंग यू म्हणजे आमी कायद्यान करपाचे आनी ते बी बेकायद्यान करपाचे जो बेकायद्यान करता तेका आमी कायदे फॉलो करपाचे अरे जे बेकायद्यान केले ते बेकायद्यान मोड आनी उडाय गोंयकारांची घरां मोडून उडयले तुम्ही चुचुरे नासतना. हा हायवेक लागून हेका लागून तेका लागून 2 घरां तुम्ही उडयली आणि हे घर उडोवपाक व्हडले लागता तुमकां टायम. कितले दिसांनी त्रास काडले 13 दीस जाले. काल 12वो केलो आतां 13वो दिसता म्हाका. अरे गव्हर्मेंटाक म्हाका कोणी कानुनो साबूच बोलला जाल्यार हांव साफ करता. एक बांयचे कडेन सावन हांकां सेप्टीक मारून मेळना 15 मिटरा भितर बांय आसल्यार घरची सेप्टीक मारूंक मेळना. आनी हे न्हंयक लागून इतले क्लोज बाय ते सगळे दोळे फोडून गेले. And they are attacking all heritage sites only now. Even children आता mega project करता. And they are the heritage sites. What is this government after destroying everything, all the heritage sites? Only फक्त नावाचे development, destruction. If the people wants only you bring this development, now if people doesn't want, why you want this development? आनी हांव म्हणटा कितें तुका हो बंगलो हिंगाच कित्याक जाय आसलो ASIची पळय एरिया आहा हिंगाच बंगलो कित्याक जाय रे दोयऱ्यान बंद. म्हाका मरे सायकलच्या घालूंक जाय. आमचं वर आहे. ना होय पळयता हांव ना सर्जरी केल्या. 13वो दीस आयज 13वो दीस आणि मोदी सरकारान कितें तरी नाटकां करून डेमोलिशन काडलां हें केलां तें केलां आतां सांगलें आमकां पूण एट द एंड ऑफ द डे आमकां हांगासर फुडें वयता हें कांयच दिसना. फुडें एकूच वयता हो आमचो हंगर स्ट्रायक. दिसान दीस ती आतां आमची सिनियर सिटीजन जी बसले हांगा गोंयकारां बसले कितें एकूच डिमांड घेवन बसले जो मेरेन ते डेमोलिश जायना तो मेरेन आमी फाटीं सरचिना म्हणून. आनी आयज सगळ्या गोंयकारांचो तांकां तेंको मेळटा. आयज मांद्रे सो सरकारान जर आपले दोळे धापले जाल्यार सीएमाक सुद्दां सांगूंक सोदता की तूं जें करता न्हू हें टोटली रॉंग करता. आमी तुज्या टेन्युअराक पळयलें की गोंय खंयच्या पद्दतीन गोंय काबार जाला तें. तूं कितेंचेरूच पॉझिटीव उलोवंक सोदिना. तूं कोळशाचेर पॉझिटीव उलोवंक सोदिना. कितें कोळसो गोंयांत लोक नाका म्हणटा तेचेर तूं म्हणटा कितें सांग कोळसो जावो म्हणून. तूं असो कित्याक वागता न्हू कितें तुमची बुद्धी कित्याक भ्रश्ट जाल्या ती आमकां खबर ना. तेच्या उपरांत डिफॉरेस्टेशन मोले डिफॉरेस्टेशनाचो इशू आसलो तो सुद्दां तूं सॉल्व करपाक फुडें सरोंक ना. कितें मागीर इलिगल लँड फिलिंग आहा हिल कटींग आहा तेचेर सुद्दां तूं कांय उलयना. तूं फक्त उलयता तुज्या पार्टीच्या प्रमोशनाचेर. तुका फक्त सीएमाक पडला आपूण परत कसो सत्तेचेर येतलो आनी ह्या गोंयचो सत्यानाश करतलो म्हणून. आमकां हें उलोवचें पडटा. तूं आमचे पाशाच पिड्ड्यार केला गोंयकारांचे पाशाच पिड्ड्यार केला. कित्याक आयज गोंय आख्खे रस्त्याचेर आहा. फाल्यां त्या आझाद मैदानाचेर कोण प्रोटेस्टाक बसतलो तो खबर ना गोंयकारांक. कितें अशी परिस्थिती निर्माण केल्या तुमी. दीस इज अ सायन ऑफ पुअर गव्हर्नन्स. तुमचे कडेन सरकार चलोवपाक जायना. आयज 10-11 मिनिस्टर आहा. एक मिनिस्टर येवन तोंड उगडून हांगासर हांकां सपोर्ट करिना आनी हेंच्या हितान उलयना. हे जे आयज बसले ते इलिगॅलिटीज जाले न्हू तेचो निशेध करपाक बसले. आयज पंचायतीन सगळी टोटली वाट लावन सोडलेली आहा आनी पंचायत आतां हात वयर काडटा. कितें पंचायत आतां तांकां रिवोकेशन ऑर्डर दिवन ती आमकां कोर्टान व्हरपाचें आहा. जे इलिगल जाला ते इलिगल स्ट्रक्चर तुमी क्रिएट केला. हें कोविडाच्या टायमाचेर तुमी क्रिएट केला आनी आयज गोंयकार मागता सगळे आख्खे गोंय मागता हेरिटेज सायटीचेर जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालां हांगासर चायना एन्सीन केला. बीजेपीची स्पोक्स पर्सन तुमी तुमच्या लोकांक बरे सांबाळटात. कितें तुमी तिका हांगासून तुमचे दिल्लीच्यान हाडून तिका हांगासर ते हे जे विकला न्हू तुमी हे सगळे षडयंत्र.
हे पॉलिटिशियनांनी केलेले षडयंत्र आणि तुमच्या आशीर्वादाने हे सगळें झाला. सो हांव मागता तुमच्या आशीर्वादान ते डेमोलिशन जावपाक जाय म्हणून. तो मेरेन गोंयकार कोणूच हांगासून उठचो ना. उठले सुद्धा न्हू जाल्यार लास्ट शंकर पळोवची तरी आसतलो हांगासर. कितें आमी मरे क्रांतिकारी गोंयकार, पॉलिटिशियन न्हू आमी, क्रांतिकारी गोंयकार. ह्या बॉडीन क्रांतिकारीचे रगत आहा. ओके, सो हांव मागता गोंयकारां कडेन हो दीस इज अ सिरियस इश्यू. कित्याक हांगाच्या कडेन ह्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचो निशेध जावपाक जाय आनी हे डेमोलिश जावपाकूच जाय. देव बरें करूं. म्हणजे तुका दिसता की पॉलिटिकल मायलेज लोक चड घेता ह्या प्रोटेस्टांतून? पळय दॅट डिपेंड्स ऑन देम. तेंच्यांनी पळय आमी हांगा देवाच्या भुमीन बसले, सेंट फ्रांसीस झेवियराची भुमी. हांगा येवन पॉलिटिकल मायलेज घेवन ही सत्याची भुमी, सत्या खातीर येवपाची जाल्यार पॉलिटिकल मायलेज कसली पॉलिटिकल मायलेज घेवपाची आहा? कितें पॉलिटिकल मायलेज घेता जाल्यार बसा मरे, कंटिन्यू बसा हांगासर. चला दिवया पॉलिटिकल मायलेज कोणाक दिवपाक जाय ती. कंटिन्यू बसा. आमी हांगासर आतां आमी जे हांगासर जे लोक बसल्यात न्हू ते कंटिन्यू 1 वरां जावं 2 वरां जावं कितें जावं लास्ट आमचें कितें आहा डेमोलिशन जायना तो मेरेन ते उठचे ना म्हणटा. पॉलिटिकल मायलेज सुद्दां घेवन जाल्यार सगळ्या पार्टी घेवन घेया मरे पॉलिटिकल मायलेज हांगासर. कितें गोंयकार म्हणून सपोर्ट करा मरे तांकां. तुमच्या पार्टीची प्रमोशनां करपाक बरें भोंवतात मरे सगळे कडेन. आयज सगळे बिजी आहा. आयज सगळे बिजी आहा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक, पार्टीचें प्रमोशन करपाक. कितें हांगा या आनी करा मरे, हांगा या आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेया मरे. हा आयज आमकां कोण तुमी पळोवपाक येना हांगासर जे गोंयकार रडयला आनी आयज सुद्दां तुमी रडयता. तुमची पॉलिटिक्स व्हडली न्हू रे ती. पॉलिटिक्स घाण करून सोडल्या. दल्ले जाल्यार तुमी दल्ले. डायरेक्ट म्हणटा फाल्यां अरेस्ट जाल्यार उपकारता. आयज जर तुमी ह्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करिना न्हू त्या खुर्चेचेर बसपाचे लायकीचे न्हू तुमी. आता बरा फोटो नाही. व्हायरल झाला तुझा मारला नाका नाका बसपा त्याने मला किती बाय बाय.
म्हाका सारखं नेटवर्क नाही का